नमस्कार. आयच्या या ब्रेक ओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो कायदो आनी सुवेवस्थेचो. भरपूर काल चर्चा जाली कायदो आनी सुवेवस्थेचेर. तातूंत सगळे तरेचे विशय आयले. म्हळ्यार प्रमोद मुतालीक ते देवू चोडणकार आनी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड ते SIT आनी एंटी करप्शन ब्युरो ह्या सगळे गजालींचेर भासाभास जाली. सरकार खंय तरी एक ब्रेव फ्रंट आपली दाखयता की बाबा पळय आमी सगळे जाग्यार घालपाचो प्रयत्न करतात, पुलीस खातें सक्षम करतात. खरें कितें ग्रावंड रियलिटी आसा आनी ताचेर ओपोजिशनाक कितें दिसता हाचेर आमी भासाभास करतले. दोन मनीस आसात. पयले जाणी ह्या विशयाचेर काल मुख्यमंत्र्याक बरेच बेजार केल्ले ते अलेक्स बाब रेजिनाल्ड काँग्रेसीचे आनी दुसरे आसात आमचे बरोबर सरकारा वटेच्यान भाजपाचे फुडारी आनी आमदार सुभाष बाब फळदेसाय. स्वागत. अलेक्स, सुरवात तुजे कडच्यान करता. चीफ मिनिस्टर इज प्रिटी कॉन्फिडंट की तो कांय गजाली जाग्यार घालता. ताणें इवन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉडाच्या बाबतींत मान्य केलें की ट्रेनिंग सुद्दां आउटडेटेड जाला आनी आमकां नवीन भुरगे हाडपा जाय आनी तांकां काडून सरळ ट्रॅफिकाक घालता म्हणून. सो सरकार कांय गजाली प्रामाणीकपणान मान्य करता आनी त्यो जाग्यार घालपाचो प्रयत्न करता. धरून जे 600 वयर तुगेले पुलीस कॉन्स्टेबल घेतल्यात आनी स्ट्रेंथ वाडयल्यात ती. ओपोजिशनाक कितें कंप्लेन आसा? ऑपोजिशनाक एक कंप्लेन म्हणटी इट इज नॉट अ कंप्लेन, इट इज अ कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम. म्हणजे खंय तरी जें पळय जाग्यार ना तें जाग्यार घालपाक. कितें ना जाग्यार आतां आमगे केसीस पळय. आतां बारीक चल जाल्यार मुतालिकागली केस चोय. इन केस ऑफ देवू चोडणकर तुवें सारके चार्जी हिंगा गुगलाचेर सान तुवें तेगे सगळे डिटेल हाडले, ID बायडी हाडली. हिंग कांय ना. हिंग डायरेक्ट IO काडटा आनी रिप्लाय दिता बाबा कांय इन्वेस्टिगेशन नाका, देर इज नो केस. आतां एक केस सेपरेट चोयल जाल्यार यार्ड स्टीक सेम ना. वेरेज इन दीस केस यार्ड स्टीक आहा तेका सोडपाक, इन अनदर केस यार्ड स्टीक आहा हें करपाक. नाव इफ यू सी जें पळय CM कोत्ता, इवन डिटेक्शन चोयल जाल्यार डिटेक्शन रेट चोयल जाल्यार फिगर्स बरे आहाय. डिटेक्शन चोयता आसतना तेगे कन्विक्शन चोवपा जाय. ऑल दीस वी हॅव आवर से आनी आमकां हे ऑब्जेक्शन आहा ओन्ली विथ रिस्पेक्ट टू जे केसीस जाताय, जे क्रायम वाडला. आनी तेन्ना ऑपोजिशन लिडर आसतना वेन ही वॉज द ऑपोजिशन लिडर तो बॉब मारतालो की बाबा तुमी हे सगळे चोर आनी चोरयो वाडल्याय, तुमकां कितले कमिशन मेळटा, इतले कमिशन मेळटा म्हूण तुमगे ह्यो चोरी रिपीट जाताय काय म्हूण. सो हांव आज स्टॅटिस्टिक्स घेवन तेका हेका विचारता बाबा हे सगळे केसीस आहाय त्यो कितू मेळटाले ते पयशे तुका आतां मायज मेळटा आसले तेका लागून ते आनी वाडल म्हूण. आनी कांय म्हणूंक शकना हांव. दोन मुद्दे सुभाष तुगेले. पयले म्हळ्यार जो आंकडो वाडला तो आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार सिलेक्टीव टार्गेटींग जाता. दॅट इज वॉट ही इज सेईंग की तुमगेलो केसी प्रमाणे न्याय आसता आनी खंयची केसी भितर कोण घुसपला तें पळोवन त्या प्रमाणे कारवाय करप. दीज आर दी टू एलिगेशन्स. सुरवात स्टॅटिस्टिक्स वाडल्या ती आनी मागीर हे सिलेक्टीव टार्गेटिंगाचेर कितें दिसता? आतां केसीस वाडल्या त्यो पळयले जर जायत जेन्ना पॉप्युलेशन इनफ्लक्स पॉप्युलेशन आसा, जे भायले लोक हांगा येतात, उद्योग वेवसाय वाडत आसा, इंडस्ट्रियलायझेशन वाडटा, इट इज एक्सपेक्टेड. केसीस वाडल्या म्हणून ते प्रमाणा भायर वाडले ना. इफ यू सी फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स यू वील फायंड द सेम रेट. इट इज नॉट दॅट इनॉर्मसली क्रायम्स वाडल्या म्हणून. आनी ताची कारण म्हणले जर जायत गोंया भितर गोंयकार हे भायर वचपाक लागले आसात. बिलीव मी, करेक्ट. एक प्रोडक्टीव फोर्स आसा पळय न्ही, जे इंटेलिजंट फोर्स आसा तो भायर वचपाक लागलेलो आसा आनी कॅर घेवपा खातीर आनी कोण तरी भितर सरतात. अनवॉन्टेड पीपल आर म्हणजे जे भितर सरता आसतना तांची आयडेंटिटी नासता. बिहाराच्यान येतले, ओरिसांतल्यान येतले आनी खुबशे हातूंतल्यान येतले जे क्रायम घेवन येतात. कळ्ळें न्ही, जोडपाक म्हणून येतले आनी तांचो तो क्रिमिनल भितरलो जो हें आसा तो वळवळपाक लागता हांगा पळयतकच. आनी इट्स बिकॉज ऑफ दॅट. इट इज नॉट दॅट डिटेक्शन रेट इज लो. इफ यू सी डिटेक्शन इज ऑल्सो हाय. इफ यू कंपेर द फाटले फावटीन पळयले जर जायत इट इज नियरली 70% डिटेक्शन इज नॉट लो एज कंपेर्ड टू एनी अदर स्टेट. सो डिटेक्शन इज गूड. गव्हर्मेंट इज डुईंग वेल. एज फार एज तुझे दुसरी कंप्लेन आसा की प्रत्येक मनशाक दुसरे यार्ड स्टिक्स तुमी लायता जावं हे. इट इज ओन्ली इन द केस ऑफ तूं उलयता मुतालीक परत तुमी मुतालिकाक इतको वयर करता. तेजपाल म्हण बाकीच्यो ह्यो केसीस आसा न्ही, नोवेर यू कूड सी दॅट तेजपालाची ही केस पळया न्ही, ते सगळे दुसरे चॅनल्स धर जावं मिडिया धर
आणि बरे न्याय दिला तेजपालाच्या तुम्ही विशयी कितें म्हणटा सुभाष बाब की ह्यो ज्यो केसीस आसात दीज आर सामके अशे एक आयसोलेटेड आनी एक आमकां उलोवपा जातालें आतांचे सादिक पोटार- प्रकाशान जे कॉम्युनल हेट्रेट निर्माण केल्ली न्ही ताजेर आमी खंय केल्या सादिक प्रकाश आपोआप जालो ताणी मुतालिकाक वयर काडलो मग मुतालिकाक जिथे दवरता बिलीव मी दीस गव्हर्नमेंट विल नॉट फायंड हे मुतालिकाच्या बाबतींत भितर कितेंय जर केलें जर जायत क्रिमिनल जावं कसलेय जर कोणाकय इन्स्टिगेट करपाचो प्रयत्न केलो आनी लॉ अँड ऑर्डर हाडपाचो केलें जर जायत जाल्यार हे सरकार खंयच्याय कोणाकय खंयच्याय दोशीचेर कारवाई करता तितकेच तत्परतेन करतले अरे I जो- object to that statement that तांचे Father म्हणणें Cedric की आमी Prakash आणि सेड्रिक मुतालिके प्रकाशाचेर केस घालिना तो कम्युनल भावना हे करून टेन्शन तयार करतालो दॅट इज द एविडन्स की दे आर नॉट गोईंग सिलेक्टिव्ह दॅट इज वॉट इज आर्ग्युमेंट. हांव एकूच सांगता चीफ मिनिस्टराक 2 वर्स पयलीं जेन्ना सत्तेर येयलो कापास जाल्लो चीफ मिनिस्टराक स्टेटमेंट करपाक आत्ताच स्टेटमेंट करता की त्या गोतींक वयर सेंटरा मोदी येयल म्हणून आनी फादर सेड्रिक प्रकाश आनी मुतालिक एक जायना इट कॅन खंयचे केसीन एक जायना नाल्यार ते ऑल्टर बॉय आहाय थिंगा दुसरे सायडीन ते ऑल्टर सादिक बॉय प्रकाशान गोंया भितर येवन केली एक कितें मिनिट, फक्त ताणें काँग्रेसीक काय सकयल परत करून आनीक चिड्डिलो, तेणे कित इतकेंच केलें? कांय न्ही. तेणे Because कित केलें? सादिक प्रकाश has तेणे launched कित it. केलें? It is आमकां बीजेपी एक बरें पडलें की सेड्रिक प्रकाशाचेर तुमी जशे मुतालिकाचेर उलयता तशें आमी भाश्यच केलें ना सो ऑटोमॅटिकली तो डिमोरलायज जालो आनी ऑटोमॅटिकली तो बसलो सेड्रिक प्रकाश म्हणटा इफेक्टच जालो ना उलट प्रचार हें जाल्लो आसा So, तुमी effect जे जालो जायना. I am on a काँग्रेस म्हणा different किंवा issue. बाकीचे जे हे I am on a आसा different मुतालिकाक issue. प्रेस पसून म्हणटा हांव मुतालिकाक नाका आसतना तुमी गरजेपेक्षा चड म्हत्व दिल्लें आसा मुतालिक हांगा येवन कांय करपाक शकना आनी मुतालिक आमचो कोण लागना मुतालिकान हांगा येवन लॉ अँड ऑर्डर केले जर जाय जाल्यार पळय ताका तेजपाला परस बिकट परिस्थिती जातली. तुका हांव एक सांगता तेज हांव म्हणटें एक लेट अस बी ऑन वन पॉयंट फादर सेड्रिक प्रकाश आनी मुतालिक एक जायना काय एक जायना चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला हावजांत आनी हांवें सांगिलां व्हेरी क्लियर तेका कापास जाल्यार 2 वर्स पयलीं म्हणून जाता जाल्यार तेका म्हणून आलो म्हण आतां न्ही आनी आनीकूय सांगता नो circumstances we people are going to allow that to happen again. Let him say it again because I want to tell you that it is not possible. No, Second, you are- statistics काढले जाल्यार statistics काढल्या काय ना चोयल्यार detection rate तुगे higher. But see your acquittal rates, check your charge sheet, acquittal and charge sheet and तुगेले you will find acquittal also. Convicted. See, acquittal you will not find the results soon after in these 2 One years. second, Acquittal- one second. See, कोर्टाक All करतले जर cases- जायत you will find these results after another 5 Baba, years. I have Whatever asked for acquittals argument. that you are seeing today Subhash, are ek the minute. last. Ek minute, Subhash, I'll stop you. I have got an RTI and the details are RTI. From 2012 to date, how many cases are done? The RTI shows clear details. For example, MAPSA shows 76 cases are charge sheeted for the last 3 years. Maina Gurtori shows but, 1 but second. you see that 1 second. Let me finish. Gurtori shows 56. And Margam shows 152. Perne shows 172. Now all these cases, in MAPSA 76 cases are charge sheeted. 62 are acquitted. 14 are convicted. Acquittal rate is too high. So you cannot say your detection it is a rate. shabby It doesn't. Yeah, investigation. no. You cannot say your detection rate is high and your acquittal is your conviction rate is low. When you say that your detection rate is high, your conviction rate should be So, high. hey, Good policing. these are the cases which are not given up. If you see the records, past record also, these cases will come up again in the court. That is not left. तुम्ही म्हणटा तुम्ही You see, appeal you will वतले. find appeal ना, ना. appeal सुभाष, ताजो मुद्दो असा की इन्व्हेस्टिगेशन स्टेजीचेरच इतली चुको जाल्यात की ह्यो कन्विक्शना भितर कन्वर्ट investigation stageचेर there are lapses from the police officers. One second. Maybe because they do not have sufficient knowledge of about the law आणि हे ह्या खातीर आमी प्रयत्न करतात. सेकंडली हे एविडन्स कलेक्ट करपा खातीर आनी बाकीचे सगळे करपा खातीर पोलिसेक कितली वेकन्सीज तांणी दवरिल्ल्यो वेकन्सीज फिलअपच करपाक तांकां टायम नाशिल्लो. यू सी द हाऊ मच कितलो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आशिल्लो तो आतां भरले 105 PSI तुमी कमी करतात आनी यू फील दॅट एविडन्सीस नीड्स टू बी कलेक्टेड एविडन्सीस कलेक्ट करपाक जाय जर जाय सफिशियंट स्टाफ आसा ड्युटेर वचपाक उबी रावपाक थंय जाय आनी एविडन्स कलेक्ट करपाकय सेपरेट स्टाफ जाय पडटा. यू वील सी द डिटेक्शन एज वेल एज तुगे कन्विक्टेड जाल्ले लोक तुका चड सापडटले. जेन्ना होल ऑफ युअर इन्फ्रास्ट्रक्चर इज रेडी
आमी म्हणटात एक केस धरून ताणें खूब कश्ट करून ताणें धरलो कितेंय केलो आनी तो हाडलो कोर्टा मुखार हाडलो ताजे फाटल्यान ते कोर्टाक प्रूव करपा खातीर कोर्ट अशें धरली म्हणून कळना खबर आसल्यार पसून खून केला म्हणून खबर आसल्यार पसून एविडन्स हे कलेक्ट करचे पडटा एविडन्स कलेक्ट करतलो जर जाय जाल्यार तुका खूप दीस घालचे पडटा ताका स्पेशल ऑफिसर जाय पडटात तुम्ही Okay, ते I'll take म्हणटात it- की I'll take it पोलीस फोर्स इनएडुकेट आशिल्लो आता ते जाग्यार घालतात ते म्हणतात आता पळय there is already 15% increase. I'll take it to another place. Let us look into vigilance cases. Chief Minister व्हडले बोवाड मारली काँग्रेस टायमी इतली घोटाळ जाला लँड स्कॅम जाले आणखी जालें आनी जे जॉब स्कॅमांत आपण अशें तशें 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 म्हणाला आतां 3 वर्सां जालीं हांवें क्वेश्चन घातला आय वास्ट हाऊ मेनी केसीस हॅव रीच टू इट्स लॉजिकल एंड आय एम गोइंग विजिलन्सान ज्यो स्पेसिफीक विचारला हांवें ओन्ली जॉब फ्रॉड केसीस सो चीफ मिनिस्टर उलयता जायत उलयता बट उलयता कांय लॉजिकल एंडार वचना नो आय बिलीव विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन खुबश्यो केसीस आसात तांचे सरकाराच्या आमदारांचेरूच तो म्हणटा तुम्ही ऍक्शन कित्याक घेनात आमचेर हांव दुसरी सांगता विजिलन्साचे हांव हाजेर ते मान्य करता तांची गोष्ट ते करप आमी तेच हातूंत प्रेशरा भितर आसा की कित्याक लागून वचना विजिलन्साक एक कंप्लेन आयली सांग्यावेलो एकटो सुपरवायझर त्या सुपरवायझराचेर एक कंप्लेन आसा की तो पणजी येतना तो बसीची तिकेटीचे पयशे घेता आनी तो मोटरसायकलीन येता विजिलन्स